नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बाळी सावन कोकण रेल्वे येरादारी 24 वरांत परत सुरू। डुरंटो एक्सप्रेसचे 10 डबे बाळी रेल्वे स्टेशना लागसार घसरिल्ल्यान आयतारा सावन कोकण रेल्वेचे हालिल्ले वेळापत्रक। युतीच्या विशयाचेर जाप काडनाकात, भाजपाचो आमदारांक बसका सुरू जातनाच आदेश। पालिका वेंचणुको पक्षीय पावण्यार नाकात, आमदारांचो पक्षाक सल्लो। प्रादेशीक आराखड्याचेर समिती। शाण्या मनशान कायद्याक धरून चलचे, रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो मिकीचेर। मिकी आपल्या बंगल्यार सोदपाच्या कोर्टाच्या आदेशान खंय पर्रीकाराक शॉक। मगोचेर धोरण सध्या आसा तशें। कालोर आनीक वाडलो, फाटले सप्तकभर तापमान 35 डिग्री मेरेन, फुडले सप्तकान पावतले 37 डिग्री मेरेन। हवा ड्राय जाल्ल्यान फील जातले 50 डिग्री आशिल्ले भशेन। आनी लायट आनी उदकाची बिलां आता भरपाक मेळटली ऑनलायन। सरकाराची ऑनलायन पोर्टला वेल्यान सेवा सुरू। गोवा कॅनान दिलो येवकार। खबरस्तारान कोकण रेल्वेची येरादारी सोमारा फांतोडेर सावन परत सुरू जाली। रेल्वे रुळावेल्यान ट्रेन घसरिल्ल्यान 24 वरां ते मार्गावेल्यो ट्रेनी आयतारा सकाळी सावन बंद आशिल्ल्यो। मुंबई एर्नाकुलम डुरंटो एक्सप्रेसचे 10 डबे आयतारा फांतोडेर बाळी रेल्वे स्टेशना लागसार घसरिल्ले। परिस्थिती जाग्यार हाडपाचें काम आयतारा सावन झुजा पावण्यार चलतालें। एक्सिडंटाक लागून कोकण रेल्वेच्यो कांय गाडयो रद्द केल्ल्यो, कांय उसरां सोडिल्ल्यो। वेळापत्रक जाग्यार येवंक 2 दीस वतले। लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते एर्नाकुलम डुरंटो एक्सप्रेसीचे 10 डबे आयतारा बाळी रेल्वे स्टेशना लागसार घसरिल्ले। एक्सिडंटाक लागून कांय ट्रेनी रद्द जाल्ल्यो जाल्यार कांय उसरां धांवताल्यो। ट्रॅक नितळ करून परिस्थिती जाग्यार घालपाक कोकण रेल्वेचो स्टाफ आयतारा सकाळी सावन सोमारा फांतोडे मेरेन सुवातेर आशिल्लो। सोमारा फांतोडेर 2 उपरांत परत रेल्वे बाळी ट्रॅका वयल्यान धांवंक लागल्यो। ट्रेनीचे वेळापत्रक आशिल्ले तशें जाग्यार येवंक 2 दीस वतले म्हूण कोकण रेल्वे म्हणटा। After this derailment of 1223 Duronto Express, train services have resumed on Konkan Railway route since morning to 2 hours. First, a light engine was successfully passed on at the site at around 4:10 hours, and thereafter normal express train, that is first train to pass was 2618 Mangla Express going towards Ernakulam. Subsequently followed by 12620, that's Matsaganda Express. Now the train services have resumed regularly now. The yesterday's delayed trains, they may take a day or two to come to their regular path. So I request all the passengers to kindly cooperate, and Konkan Railway regrets the inconvenience caused. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आयतारा जाल्ले भाजपाचे म्हत्वाचे बसकेन पक्षान आपल्या आमदारांक भाजपा मगो युतीविशीं जाप काडूंक दिली ना। हो विशय सोडून बाकीचे कितेंय आसल्यार सांगात अशें सांगूनच बसका सुरू जाली। पालिका वेंचणुको पक्षीय पावण्यार घेवपाविशीं चडशा आमदारांनी विरोध केलो। झेडपी वेंचणुके उपरांत परत ही वेंचणूक पक्षीय पावण्यार नाका असो चडशा जाणांचो सूर आशिल्लो। प्रादेशीक आराखड्याचो प्रस्न सोडोवपाक पक्षान खासा समिती काडल्या। मगो वांगडा युतीविशीं हे बसकेन कांयच उलोवपाचें ना। ते सोडून कितेंय आसल्यार सांगात असो स्पष्ट आदेश दिवन भाजपाची म्हत्वाची बसका जाली। ताका लागून ह्या विशयाचेर उलोवपाची तयारी करून गेल्ले आमदार शेळेले। दुसरो विशय आशिल्लो तो पालिका वेंचणुकांचो। पक्ष पालिका वेंचणुकोय पक्षीय पावण्यार घेवंक सोदता। झेडपी वेंचणुकेचो अणभव पळयल्यार ह्यो वेंचणुको पक्षीय पावण्यार नाकात असो चडशा जाणांचो सूर आशिल्लो। मात पक्ष सध्या तरी आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसा। म्युनिसिपल इलेक्शन्स आसा पळय, त्या इलेक्शना संदर्भातलो एक मुद्दो आशिल्लो, ताजेर बरीच दीर्घ चर्चा जाली। ही इलेक्शनूय आमी फेस करतले आनी जिखून दाखोवची। इलेक्शन्साक कितें करप पूर्व तयारी आनी एक पोषक वातावरण आमच्या ह्या बाकीच्या सगळ्या 12 म्युनिसिपालिटींनी कशे तरेन करप हेजेर विचार जालो। पूण युती चेअरमॅन कशें कितें म्युनिसिपल ना काय स्पष्टूच ना, खुबशे आमदार दवईकरां काय ना खंयच्या दवळीकर हो इश्यूच येवना मिटिंगेक। हे बसकेन प्रादेशीक आराखडो, कसिनो, मरिना हे विशयाचेर चर्चा जाली। तांचेर निर्णय जाले ते अशे: प्रादेशीक आराखडो निश्चित करूंक आमदारांची समिती,
लोकांक नाका जाल्यार मरिना हाडचे न्हय, आनीक कसिनो गोंयान येवंक दिवचे न्हय. रिजनल प्लॅनर सब कमिटी केल्या. सब कमिटी केला. हय. कोण आमची मेळून? CM हांव, गणेश, कार्लोस, मागीर सुभाष आनी सिद्धार्थ श्रेष्ठ. कमिटीचो रिमोट रोल सरकाराक समजपाक आमची आमदाराची भावना कितें आहा पळय ती. Okay, so it is only for BJP or whether you will be only No, it is listening only- to other It is MLAs only for also? my MLAs first, no? First, okay. आमच्याच कडेन 30 आमदार आहात. हय. सरकार ताचे समर्थक आमी 21. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शाण्या मनशान कायद्याक धरून चलचे म्हूण रक्षामंत्री पर्रीकार मिकीचे अज्ञातवासाचेर उलयला. मिकी पुलिसांक चुकोवन लिप चोरया भोंवता. तातूंत पर्रीकाराचें नांव येता म्हूण मिडियान पर्रीकाराक विचारलें. आपल्या सरकारी बंगल्यार मिकीक सोदचो म्हूण कोर्टान दिल्ल्या आदेशान खंय पर्रीकाराक शॉक बसलो. असल्यो गजाली खंय चीप पब्लिसिटीक लागून घडटात. आमदार कार्यकर्त्यांची वेगवेगळी मतां आसली तरी मोगो बरोबर युतीचेर सध्या तरी वेगळो निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण पर्रीकारान स्पश्ट केलें. मिकीचे केशीन खंय चीप पब्लिसिटीक नाका जाल्ल्यो गजाली चल्ल्यात. Because of some person indulging into cheap publicity, that issue came. It's a quite it was a surprise to me also, because I had moved into my residence only on the previous day. Secondly, it's a issue which probably the investigating agencies should work on. How does the defense minister or his residence come into picture? I'm not aware of that. Other Surrender or any wise person should go by law, legal procedure. As far as I am concerned, the chapter was never existing in my book, never closed in my book. मगो बरोबरचे युतीचेर कांय आमदार कार्यकर्त्यांची वेगळी मतां आसली तरी सध्या तरी वेगळो विचार केल्लो ना म्हूण पर्रीकारान स्पश्ट केला. When there are thousands of members, they will have different viewpoint. Even there are 21 MLAs, there are office bearers who will have different views. After hearing everyone, we will take a call on it. But as of now, there is no decision on anything. We have already joined during the Jilla Parishad. You are aware of it. As of now, there is no change in the policy. As of now, I said. If there is any change, I will definitely let you know. डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रक्रियेन सुदारणा करपाचें काम जुनान तडीक लागतलें. गोंयान हेलिकॉप्टराचो प्लांट घालपाचेर डिफेन्स मंत्रालयाच्या एका समितीचो अभ्यास चल्ला. What will be the extent of whatever setup they make here, whether it is manufacturing of helicopters or whether it is ROH facility or repair and overhauling facility, or whether it is some component integration, that they will have to decide and come back to me. I have told them do it as quickly as possible, but there are some their own restraints. It was year end, so now they must have started. They have to check up. I'll speed it up. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेवया एक विराम.